जाली मीटिंग म्हणजे कितें जालें आमी एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट केली. ती एक्सपर्ट कमिटी येऊन तांणी इन्स्पेक्ट केलें. इन्स्पेक्ट केल्या उपरांत तांणी रिपोर्ट दिला. रिपोर्ट म्हळ्यार दॅट इज द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. कितें करपाक जाय आज आमी हें केलें की ताजें डिटेल ताजी कॉस्टिंग कितें जातलें तातूंत प्रॉब्लेम आसत इन दॅट कन्स्ट्रक्शन सावंड लायट तातूंत प्रॉब्लेम आसत ते रेक्टिफाय करूंक जाय. आनी ते रेक्टिफाय करपाक आमी जी एक्सपर्टची कमिटी आमी हे केला ताका आमी अपॉइंट करतले आनी अपॉइंट केल्या उपरांत ते कशें जाता ते आमकां पळोवपाक जाय. फॉर दॅट वी नीड टू हॅव अ पर्सनल मीटिंग विथ द CM. वी विल टॉक टू हिम डायरेक्ट की आमची अशी कमिटी आसा त्या कमिटीत अशें काम करपा जाय. आनी 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 एक मॅन्डेटरी इश्यू आसा हातूंत तो असो की ओपन एअराचें कितें ताजे बद्दल कोणी कांय म्हणना. आय थिंक ओपन एअर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कला अकादमी. ताजें कितें जाता तें पळोवपाक जाय. तर आज आमी हें डिसायड केलें दॅट वी हॅव सबमिटेड द रिपोर्ट, द बेसिक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑन लायटिंग, sound and the entire construction. Then we will have our people, the expert, will talk to the consultants who did that work आणि ज्या कोणी काम केलं ताचे कडेन आमी उलयतले आनी मागीर थंयच्यान कितें जाता ते करपाचें आनी ते करूंकच जाय. आनी ताका लागून म्हजी एक जनरल रिक्वेस्ट आसा अशी की हाका लागून हांगाचे जे लोकल थिएटर ग्रुप्स आसात ते वचून कला अकादमीत परफॉर्म करता आनी हांकां आमची जी टास्क फोर्स कमिटी आसा न्ही ताका मातसो सपोर्ट करूंक जाय अशी म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा. की ताका लागून कितें जाता एक टास्क फोर्स कमिटी आसा करेक्ट. ती टास्क फोर्स कमिटी कितें तरी काम करता आनी केल्या उपरांत तुमी जावन थंय नाटक केलें जाल्यार ताजो इफेक्ट जायना तितलो जावपाक जाय. कळ्ळें हांव कितें म्हणटा तें. तो ताका लागून मातसो सपोर्ट तांचो आसलो जाल्यार वी कॅन डू इट बेटर. ते मातशें बेगीन जातलें आनी आमी ते करपाक सोदता ते जातले ते जावपाक जाय. Sir, light and distinct sound is failure of Kala Akademy. ना तातूंत प्रॉब्लेम आसत ते प्रॉब्लेम रेक्टिफाय करूंक जाय. फेल्युअर म्हळ्यार टोटल फेल्युअर तशें ना. तातूंत रेक्टिफिकेशन करूंक जाय. सी प्रोविजन आसत म्हणून ती प्रोविजन जी आसत तातूंत आतां FOH आसत म्हणून तो FOH ऑपरेट करपाचें जाय ते करूंक जाय. ते अजून तातूंत पूर्णपणे जावंक. सी जितली रिक्वायरमेंट आसत तातूंतले कितें ना कितें थंय आसत पूण आसा म्हणून जायना न्ही. ताजो यूज जावपाक जाय. तो यूज जावपाक कितें बेटर जावंक जाय तर ते करपाक जाय ना जाल्यार कांय जावचें. It is technical problem you are saying. Absolutely technical problem, even the construction, and there are so many problems which need to be addressed. Sir, but how long this meeting, so everything will go on, so that to a final conclusion. I think this question you should go and ask the minister. Because you see, we are here. Whatever we have submitted, we have given a report. तुम्ही कितेंय करा तुमकां ऑफिशियली करपा जाय. सिन्स वी आर ऑन दी टास्क फोर्स कमिटी ऑफिशियली आमचो रिपोर्ट तांचे कडेन गेला. तो रिपोर्ट गेल्या उपरांत तांणी तो रिपोर्ट ओके दिवन आमची मिटींग जावपाक जाय विथ दी चीफ मिनिस्टर. ती मिटींग जाल्या उपरांत आमी थंयच्यान वील टेक इट अप. सर तुम्ही आता म्हटलं ते रेक्टिफाय करपाक जाय म्हटलं पण ताका आनी कॉस्ट लागतलो काय विदाउट खर्च करनासतना जावं शकता काम. कॉस्ट लागतले बट आणि कॉस्ट हाऊ मच हाऊ कॅन आय टेल यू. काय एक्सपर्ट जाय न्ही तो कॉस्ट जितलो लागतलो तो कॉस्ट तांकां अप्रूव करचे पडटले आनी ते अप्रूव करपाक जी कितें गव्हर्नमेंटची प्रोसिजर आसा ती करची पडटली. Today for the meeting from the government side, who was there? From the government side for today's meeting. फ्रॉम गव्हर्नमेंट सायड PWDचे मनशां आशिल्ले. कला अकादमी आर्ट अँड कल्चर आशिल्ले. PWDचे लोक कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले. Consultants सबमिट केला. आमचे कन्सल्टंट नाशिल्ले. आमचे कन्सल्टंट लास्ट मिटींग सी कितें आसता कन्सल्टंट तुमकां बेसीक रिपोर्ट दिता न्ही.
You are asking about our consultants or their consultants? Their consultant. Their consultants are non-existent. They have made it very clear that their consultants are, sir, just So at the, रिपोर्ट आय सबमिट केला पयलीं केल्ले पहिली केलं. केले सो तेजेर तुम्ही डिस्कशन केलें हय. त्याच रिपोर्टात okay, can sir, just I want to know one thing, clarity on this. At the moment, present condition of Kala Academy is how? It is as it was. कांयच ना. ना सी थंय भितर चेंजीस करपा जाय ते दिल्या न्ही आमी तांकां बरोवन ते बरोवन दिले उपरांत कांय जावं कांय म्हणून आम्ही जावं सीएमाक मेळोन सोदता. अजून काय ताका लागून आमची अशी रिक्वेस्ट आसा की आमी This is the second meeting or third meeting? मीटिंग You all are still waiting to meet CM. वी आर मीटिंग टू मीट सीएम कितें सीएमान टास्क फोर्स अपॉइंट केला ताका लागून तांकां तो मेळचे पडटले म्हणून थंय ती बिल्डींग जशी आशिल्ली तशी ना दॅट इज फॉर शुअर. सगळे आम्ही जे काम सांगतो स्लो चालला आणि आम्ही कला अकादमीचो सपोर्ट आसा आणि आम्ही स्ट्रक्चरल ऑडिट आम्ही डिमांड केला तर ताका लागून आम्ही प्रपोजल दिला तांकां की IIT चेन्नई आसूंक जाय एक्सपर्ट कमिटी तर ते प्रपोजल तांकां आमी दिल्या ते आता Just for one more thing, when you say ती building जी आशिल्ली तशी आता ना, so could you highlight some points? What you Seriously, I highlighted it in the first meeting itself. Problem is with the sound. Problem is with the light. No, I'm talking about the structure. I'm talking about the structure. Also with construction. Construction. ताणे भितर फॉर एक्झाम्पल असू नका ताणे कितें केला भितर ताणे कितें कार्पेट घातला तुम्ही सेट स्लाइड करपाक तितली स्पेस आशिल्ली विंगेर थंय तुम्ही कार्पेट घातले तो कशाचो प्रॉब्लेम कन्स्ट्रक्शनचोच आसा न्ही तुम्ही एअरो काढून उडयल्यो कशाचो प्रॉब्लेम आसा ताका लागून ते सगळे रेक्टिफाय करपाक आनी ते रेक्टिफाय करपाक अशें जायना ताका तांची प्रोसिजर आसा वी आर फॉलोइंग दी प्रोसिजर ऑल्सो ताका लागून ती प्रोसिजर आसूंक ना आनी जे जावपाक So ball is in CM's court now. ना पळय कितें जाला समरायज And he has to be given the appointment for you. आमकां टास्क फोर्स कमिटी अपॉइंट केल्ली चेअरमॅन सराक अपॉइंट केल्ले की कितें प्रॉब्लेम आहा ते फायंडींग करून दिवपाक आमी फायंडिंग्स करून आतां दिला ते फायंडिंग्सा दिल्या उपरांत तेजेर कितें रोखडें कांय जायना म्हणून आमी डायरेक्ट सीएमाक मेळोंक सोदता आमी डिसायड केला की आतां आमी डायरेक्ट सीएमाक मेळटले कित्याक आमी फायंडिंग्स काडून पळय तांकां दिता तेजेर कांय फुडें वचना मुखार वचना म्हणून आमी म्हणला की आतां आमी टास्क फोर्स चेअरमॅन आनी आमचो आख्खो टास्क फोर्स डायरेक्ट सीएमाक मेळटलो आनी आमी ताका डायरेक्ट सांगतले की ही चुका आहा आनी हें आहलें आदी हें आतांय सारकें ना आनी तुमचे कांयच हेजेर मुवमेंट जायना म्हणून आतां सीएमान आमकां अपॉइंट केला न्हू वी आर रिस्पॉन्सिबल टू हिम आर ओनस लायज ऑन अस टू लायक वी आर आन्सरेबल टू हिम की बाबा आमी टास्क फोर्सान कितें केलां आमी आतां 2-3 मिटींग जाले 2 म्हयने जाले आमी लोकांक मेळता एक्सपर्ट्साक मेळला मिटींग 3 जाल्या पूण बॅकग्रावंडान आमी काम केलां ते काम केल्या उपरांत हे पळय बाकीचे डिपार्टमेंट जावं आर्ट एंड कल्चर जावं खंयचे डिपार्टमेंट आहा तेंचे कांय मुवमेंट जायना व्हेरी स्लो तेंचे मुवमेंट जायना म्हणून सरान आयज डिसायड केला की डायरेक्ट आमी सीएमाक मेळपाचे आनी सीएमाक आमी इन शॉर्ट 2 पेजीन बरोवन दिवपाचे की सर हे प्रॉब्लेम जाले आता हो भाशेन इथं आता कन्सल्टंट आहा त्यांचे कन्सल्टंट नाहलेच त्यांनी कितें काम केलां पळय तेन्ना कन्सल्टंट नाहलेच कन्सल्टंट नासतना तेणी कामां केल्या म्हणून ते आयज ही परिस्थिती जाला ते स्ट्रक्चरार जावं ओ सावंडान जावं ओ लायटान जावं खूंय जावं तेंचे कन्सल्टंट नाहलेच म्हणजे एक्सपर्ट तेंकोडे नाहलेच So other than this report, you need structural report also, separate. One more. सगळे करूंक जाय न्ही आता तुमचे भाशेन उलोवपाचें जाल्यार तुका कितेंय स्टेटमेंट दिवपाचें जाल्यार तूं तुजे एडिटर कडेन उलयता काय उलयना उलयता न्ही तशें आमकां सीएमान अपॉइंट केला आनी आमकां प्रॉब्लेम येतात म्हळ्यार आमकां ताजे बरोबर उलोवपाक जाय दॅट इज दी सिंपल प्रोसिजर आनी गव्हर्मेंटान तुमी कितेंय करा यू हॅव टू फॉलो दी प्रोसिजर ती प्रोसिजर फॉलो केली ना जाल्यार कांय जायना ती प्रोसिजर फॉलो करपाक जाय आनी तातूंत जो डिले जाता ते डिले
जाता ताका लागून आमी सीएमाक मेळून आमी ट्राय करतले की ते मातशे बेगीन जातले. सर टास्क फोर्स कमिटी इज नॉट हॅपी विथ कला अकादमी. नो बट वी वर नेवर ताका लागून अपॉइंट केलं रे, ना जाल्यार कित्याक अपॉइंट. आणि सी ऑन द कॉन्ट्ररी सरकाराक बी ते जाण न्हय, ना जाल्यार सीएम कित्याक करतलो अपॉइंट टास्क फोर्स कमिटी. ते जाणा की प्रॉब्लेम्स आसत. थँक्यू सर.